जमीन बळकावपाच्या केशीत मुख्य आरोपी रॉयसनाचे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट प्रुडंटाकडेन प्रॉपर्टी बळकावपाची कथित 61 प्रकरणां 16 विकून 13 कोटी जोडले मामलेदार राहुल देसाय आड FIR. जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात SIT पक्षपाती TMCचो आरोप ट्राजन म्हणटा सत्ताधारी आणि विरोधक सामील गोवा फॉरवर्ड म्हणटा SIT नावा जाहीर करून कारवाई करची. बारा तालुक्यांनी स्वयंपूर्ण चवथ बाजार सुरू बाजाराक भेट दिवची गोंयकारांक गिरायक घालचे म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो 30 ऑगस्ट मेरेन बाजार उरतलो चालू. जमीन पडीक दवरप म्हळ्यार मोठो गुन्हो खाजना रोयनात जाल्यार सरकार जमीन ताब्यात घेतले आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकराची शेतकारांक सणसणीत शिटकावणी. मोपा नोकऱ्यांच्या नावान सरकार गोंयकारांक फटयता आतां मेरेन 8% गोंयकारांकूच नोकऱ्यो म्हणटा विजय. प्रायव्हेट सेक्टरांत गोंयकारांक 80% नोकऱ्यो राखीव जाय. आणि दाबोळे एअरपोर्ट ते वेर्णा रस्त्यार कार आणि स्कूटरीचो ॲक्सिडेंट जायना फुडें स्कूटर उसळून पडली रोड डिवायडरार. स्कूटरवाले दोगूय इंजर्ड, एकलो सामकोच सिरियस.